देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा तो सदां काळ म्हजी आनी तुजे भितर आसा. आतां तेचें जिवीतपण आमचे भितर रावला आनी सदां काळ तो आमकां घेवन चलता. आमेन. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी आमच्या देवाक दिनवासुया. O Brahma Shanta Lavatra Masa Kere Beke Mantro Otra Masa Rika Chandro Otra Masa Kamakia Rabato Roko Rika Rarara. O Gloria Mahima Stuti आणि आराधना जिव्या देवा. O Brahmandro Otra Masa Kere Bere Besha Bara Baraba. O Brahmandro Otra Masa Kere Bere Besha Bara Bara Baraba. Gloria Gloria Ma Chandra Lande Lehetra Lande. ओ ब्रह्मांतर लांदे देवाक दिनवासू या मोगाच्या बाबळीनानो या दिसा पासत ह्या वेळा पासत कित्याक देवान परतून आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक ताका दिनवासूंक ताची स्तुती आनी आराधना करूंक कित्याक तो आमचो मोग करता मोगाच्या न्हू तो आमचो मोग करता आनी ताणें आमकां आमचे पासत आमकां पातकांतली सोडोवचे पासत आपल्या एकल्याच पुताक बली कसो भेटून दिला. देखून आमच्या हर एका प्रॉब्लेमाक हर एका पिडेक हर एका कश्टाक देवाचे आन्सर जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. हर एका आमच्या दुखाक देवाचे आन्सर जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. देखून आतां आमकां मागोवची गरज ना. ऑलरेडी देवान आमकां आपल्या एकल्याच पुताक दिला आणि तो जावन आसा आमचें तारण. तो जावन आसा आमची सोडवण. तो जावन आसा आमचो पेकोंडार. तो जावन आसा आमचो आसरो. त्या देवाक ह्या वेळार आमी दिनवासुया. ताची स्तुती आनी आराधना करुया. हात वयर उबारून ताची महिमा गावया. कित्याक ह्या मळबार आनी संवसारान देव बापान ताका अधिकार दिला ताका पदवी दिल्या. देखून आतां हर एक पदवी हर एक ह्या संवसारांतल्या वस्तूचेर अधिकार आमच्या देवा कडेन स्वामी जेजू क्रिस्ता कडेन आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ता कडेन. कित्याक तो देव आसा आनी तो जर आमचे मदीं जियेता जाल्यार आमी आमच्या देवाक घेवन भोंवता आनी आमकां कसलीच कमी आसची ना. आमकां केन्नाच खाला रावंक जायना मोगाच्यान. आमकां केन्नाच पिडेन पडोंक जायना. कित्याक देव आमचे भितर आसा ताची शक्ती आमचे भितर आसा जाल्यार आमी जैतिवंतपणा परस व्हड आसा. देखूनच आमी डिक्लेअर करता जो आमचे भितर आसा जो म्हजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा ताचे परस जो ह्या संवसारान आसा. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता ह्यो संवसार नश्ट्याच्या हातान आसा पूण आमचे भितर हा तो बलिश्ट आसा ताचे परस जो ह्या संवसारान आसा. तो ह्या वेळार त्या जिव्या देवाक आमी दिनवासुया. ताची आराधना करुया. प्रामाणीकपणान सतान ताका वाखाणुया भजुया. एक जिवी आराधना ताका भेटोवया. जिव्या मनशांनी केलेली ताची जिवी वाखाणणी. एक जिवो परमळ एक जिवी आराधना ताका करुया. ताका वाखाणुया. ताका दिनवासुया. आमचे दोन्ही हात वयर उबारून ह्या वेळार शांताला मात्र मासेके वाखाणटा देवा ह्या वेळार ह्या भुरग्यां पासत तेंच्या जिविता पासत तेंच्या कुटुंबा पासत तेंकां दिलेले हर एका देण्या पासत तूं मोग करताय देवा आमचो. देखून तुवें आमकां विसरून काडलाय. शांताला मात्र मासेरिया ग्लोरिया महिमा आराधना देवा. तेरी महिमा तेरी
महिमा मेळो हर एका भुरग्याक जावन तुका महिमा मेळो म्हज्या तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा मेरे जीवन में तेरी महिमा मेरे परिवार में तेरी महिमा मेरे बच्चों में ऐ यीशु तेरी महिमा हो ऐ यीशु तेरी महिमा हो तुका महिमा मेळो तुका महिमा मेळो तुका महिमा मेळो जेसू तुका महिमा मेळो तुका महिमा म्हज्या जिवितांत तुका महिमा म्हज्या कुटुंबांत तुका महिमा म्हज्या भुरग्यांनी ऐ येजू तुका महिमा मेळो ऐ जेसू तुका महिमा मेळो तुका महिमा मेळो तुकाच महिमा मेळो जेसू तुकाच महिमा मेळो तुकाच महिमा मेळो तुका महिमा म्हज्या जिवितांत तुका महिमा म्हज्या कुटुंबांत तुका महिमा म्हज्या भुरग्यांक ऐ जेसू तुका महिमा मेळो 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 ऐ जेसू तुकाच महिमा मेळो ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो त्या जिव्या देवाक महिमा दिवया ज्या देवान तुका आनी म्हज्या पासून व्हड किंमत दिल्या तो ह्या वेळार आमचे मदें आसा तो ह्या वेळार आमच्या मदेकात आसा
घालता आसा मोगाच्या तू आसाय हांगा आमच्या मोदका तू आसाय हांगा आदी फुडें सांगा आवाकांडा आमच्या मोदका तू आसाय हांगा आदी फुडें सांगा आवाकांडा आवाकांडा वाटा कोयनार मिलागा कोरणा उतर दितलो काळोखांतलो उजवाड म्हजो देव तर तूं कोण आसा वाटा कोयनार मिलागा कोरणा उतर दितलो काळोखांतलो उजवाड म्हजो देव तर तूं कोण आसा तू आसाय हांगा आमच्या जिवितांत तू आसाय हांगा आदी फुडें सांगा आवाकांडा जेजू आवाकांडा ओमा शिंद्र नांदले हेलेलेलेले इब्रमाशे देवाची प्रेझेन्स आमचे भितर आसा देवाची प्रेझेन्स आमच्या जिवितान काम करता ह्या वेळपयात देवाचो स्पर्श तुमच्या जिवितान काम करता तुम्ही चिंतात म्हणजे जिवितान फुडें कशें घडटलें आयज तुमच्या सांगाताक उलयतलो कोण ना भियेनाकाय बाबा देवाचो स्पर्श तुझ्या सांगाताक आसा ह्या संवसारान कोण तुका सजमान घेवचो ना ह्या संवसारान कोण तुका आपलोसो म्हणचो ना ह्या संवसारान कोण तुका आपलोसो करून जोडचो ना हर एक मनीस आपल्या चित्ताक आपले चित्तलो आनी आपल्या चित्तीत रावतलो कोण ना पूण एकलो देव आसा जो तुजे चित्ता आनी तुमकां ह्या संवसारान ही आशा शेवटाकाय तुमच्या सांगाताक रावता आमचो कोण ना पूण आमचो देव क्रिस्तलो हालेलुया भियेनाकाय बाबा तिने पचाळमाक घातला तिने तुका राखला तिने तुका सांभाळला तो तुझ्या सांगाताक आसा तुका वाट दाखयता तुका वाट दाखयता तुका वाट दाखयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अच्छा देवाचे उतर घेऊया मॅथ्यू चॅप्टर 15 verse 8 मातेवाचो 15 वर आणि 8 वर देवाचे उतर किती सांगता ते पळयात हो लोक ओठांनी म्हाका वाखाणटा पण तांचे काळीज म्हजे लागसून पयस आसा तो म्हाका करता ती पुजा पोलकी तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केलेले कायदे आमेन सो ह्यो 4 लायन्स आसात आनी ह्या 4 लायनीन पवित्र आत्मो आमकां कितें तरी सजमूंक सोदता ते 4 लायनीन आमकां म्हत्वाचे आसात वाखाणणी काळीज पोलकी पुजा आणि मनशांनी केलेली शास्त्र आमेन 4 वस्तू आसा
वाखाणणी काळीज पोलकी पूजा आणि मुंशांनी केली शास्त्र. क्रिस्तला देव सजमता आणि देव तुका वळखून जाणा तू कोण आसा तो. क्रिस्तला हांव तुमकां एक सांगो, आयज हांव उलयतां, म्हजे भितर पवित्र आत्मा उलयता आनी तो 100% तुमचे पासत कितें तरी सांगता. ह्या वेळार पवित्र आत्मा तुमकां सांगूंक सोदता तो तुमचो आत्मो इबाडूंक दिवचो ना. सजमून घे, तो तुमचो आत्मो इबाडूंक दिवचो ना. क्रिस्तला तू ताची आसाय आनी ताचीत रावतले. आमेन. तू ताचेसून उत्पन्न जालाय, त्याच्या लागीत आसतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आजचे जे देवाची उतरां ते खेरीज भाशेन अशें शिकयता आनी जेजू क्रिस्तू देव म्हणटा, लोक म्हज्या ओठांनी म्हाका वाखाणटा. एक स्टेप घेवया. लोक म्हाका ओठांनी वाखाणटा. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात हांव आनी सिस्टर रुपा वाखाणटा, आमी वाखाणटा. जायतीं जाणां दुसरीं जाणां आसा, आमी खंयसून वाखाणटा? आमच्या तोंडान वाखाणटा, आमच्या ओठांनी वाखाणटा. इम्पॉर्टंट आसता ज्या वेळार तूं ओठांनी वाखाणटाय त्या वेळार तुजो लक्ष देवा लागीं आसलें. ज्या वेळार तूं वाखाणटाय त्या वेळार तुजो लक्ष देवा थंय आसूंक. ज्या वेळार तूं वाखाणटाय ती महिमा देवाक वयता म्हणून तुवें समजून घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक जी आमची वाखाणणी आसा ती डायरेक्टली आमची देवा बापाच्या सिंहासना मुखार वयता. आमेन. एक सेकंदूय लागना. पळयात आमी खंय आसा? पृथ्वीचेर आसा. देव बाप खंय आसा? सर्गाचेर आसा. सर्गामध्ये आणि पृथ्वीमध्ये अंतर कोणाकूच खबर ना, पूण तुझ्या वाखाणणी वरवीं इमिजिएटली ते अंतर कितले व्हडलें तें रावना. एका सेकंदा परस कितले तरी कमी सेकंदान ती वाखाणणी देवा बापा लागीं वयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. इतली इम्पॉर्टंट आसता आमच्या जिवितांतली वाखाणणी. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुमी म्हणटा, ब्रदर हांव तर ह्या संवसारान आसा, देव तर सर्गार आसा. देव सर्गार आसलो देखून संवसारान येवन तेका तेणी तुका मेळून गेलो. आमेन. तो संवसारांसून तुका मेळून घेवन गेला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक जाणा? तो तुजो मोक्कार. आमच्या आनी देवा मदें कात अशी जी एक वस्त आसा जी इमिजिएटली आमकां देवा लागीं पावता, तें म्हटल्यार तुज्या तोंडांतली वाखाण. प्रेज द लॉर्ड. इमिजिएटली. प्रेज द लॉर्ड. तुमी जर वाचतात जाल्यार बायबल वाचतात जाल्यार एक्झोडस चॅप्टर 1 म्हटल्यार सुटकेचें पुस्तक, निर्गम मराठीन म्हणटा. ज्या वेळार इस्रायल प्रजा रडोंक लागली, इस्रायल प्रजेक इजिप्तकार लोक चड त्रास दिवंक लागले. ज्या वेळार इजिप्तकार लोकांनी इस्रायल प्रजेचो नाश करूचें चिंतलें आनी तांकां इतली कामां दिताली तेंचो जीव नाका फुडें वयतालो. आनी अशें जालें इस्रायल लोकांनी देवा थंय उलो केलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा इस्रायल प्रजेचो उलो वा इस्रायल प्रजेचो ताळो देवान आयकलो. ज्या वेळार तूं उलयताय त्या वेळार देव तुजो ताळो आयकता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं उलयताय देव तुजो ताळो आयकता. प्रेज द लॉर्ड. सो इम्पॉर्टंट आसता तुज्या लायफान देवा थंय तूं दिताय ती वाखाणणी. इम्पॉर्टंट, चड इम्पॉर्टंट, चड इम्पॉर्टंट. तूं कशा भाशेन देवाक वाखाणटाय हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. जशें तूं कशा भाशेन न्हेसताय तितलेच इम्पॉर्टंट आसा तूं कशा भाशेन देवाक वाखाणटाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशा भाशेन वाखाणटाय कित्याक तुजी वाखाणणी देवाक महिमा दितेली आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयझाया चॅप्टर 42 वर्स 8 म्हणटा, हांव म्हजी वाखाणणी शेअर करूंक घेयना. हांव म्हजी वाखाणणी थोडी
म्हाका थोडी तेका अशी करून घेयना म्हणटा देव. सो देव म्हणटा हांव म्हजी वाखाणणी म्हाकाच घेता. प्रेज द लॉर्ड. सो इम्पॉर्टंट आसता तुजे जिवितान ते म्हटल्यार तुज्या तोंडातली उतरां, तुज्या तोंडातले ओठ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता दुसरी लायन कितें म्हणटा, कितें तर तांचे काळीच म्हजे लागसून पयस आसात. आता एक स्टेप जाल्या ती म्हटल्यार वाखाणणीची, आनी दुसरी स्टेप जेजू क्रिस्त म्हणटा तांचे काळीच म्हजे लागसून पयस आसा. म्हटल्यार अशीं लोकां आसा जी तोंडान वाखाणटात आनी काळीच पयस आसा. प्रेज द लॉर्ड. वाखाणणी करतना तुजे काळीज देव बापा लागीं आसणें हें खूब गरजेचें. आमेन. कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 22:37 क्लियर म्हणटा, माथेवाचो 22वो अवेसोर आनी 37वी क्लियर म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या पांयान, सगळ्या तुज्या जिवान, सगळ्या तुज्या मनान तुवें एकल्या सर्वेस्पर देवाचो मोग करूंक जाय. हालेलुया. म्हज्या तोंडानसून हांव देवाक वाखाणटा, पूण म्हज्या काळजानसून हांव दुसऱ्या लागीं आसा. ती वाखाणणी देव बाप स्वीकार करना. हांव आयज उलयता वाखाणणी उलयशी. कित्याक देव बाप वाखाणणी स्वीकार करना? कित्याक जाणा? कित्याक तुजे काळीज पयस आसा. देवाक जायें तुजे काळीज तेचे लागीं आसणें. देवाक जायें तुजो आत्मो तेका सजमलेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोन घेयात बाबा. आयज आमी वाखाणटा, जायते स्वातीचेर आमी वाखाणणी पळयता, वाखाणटा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, देवाची स्तुती. पूण पळयता जाल्यार हे इतले वगत आमी वाखाणी आसल्या, इतले वगत आमी गितां गाय आसल्या, आमी फॉर्मेलिटी म्हणून गाय आसल्या वा देवाक महिमा म्हणून गाय आसल्या? जर फॉर्मेलिटीक म्हणून गाय आसल्या तर तुमची वाखाणणी देवा लागीं पावोंक ना. जर तुमी संपूर्ण कायन, संपूर्ण जिवान, संपूर्ण शक्तीन जर देवाक वाखाणल्यात जाल्यार तुमची वाखाणणी धुपा परी सर्गीच्या राज्यार आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. धुपा परी सर्गीच्या राज्यार आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो इम्पॉर्टंट आसा तुमची वाखाणणी ज्या वेळार तूं करताय त्या वेळार तूं कशा भाशेन करताय ती. हांव करता, ओके, हांव करता, कोणाक दाखोवंक म्हणून करता, म्हाज्या समाधाना पासत करता, वा देवाक महिमा दिवंक करता. आमेन. खूब इम्पॉर्टंट बाबा, खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक फुडची लायन म्हणटा, तो म्हाका करता ती पुजा पोलकी. म्हटल्यार जी ही कितें भक्ती करताय, जे कितें ती ही प्रेज एंड वर्शीप करताय, ती म्हणटा पोलकी. पळयात कितके क्लियर केला ती पोलकी. कित्याक मेन जे तुज्या तोंडांनी तूं वाखाणलंय प्रॉब्लेम ना, पूण तुजें काळीज देवा लागसून पयस आसा. तुजें काळीज देवा लागसून पयस आसा. तर ती म्हणटा पुजा पोलकी. हालेलुया. ती पुजा पोलकी म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी फुडें कितें म्हणटा पळयात, तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केलेले कायदे. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार आयज जर आमी पळयता जाल्यार 10 कमांडमेंट्स आसात, ते फकत जे 10 कमांडमेंट्स आसात ती आमची भाव भयणां फकत बायबला पुरतीच दवरतात, पूण आपल्या जिवितांत ती भितर करना. आमी वाचतना फर्स्ट कमांडमेंट, सेकंड कमांडमेंट, थर्ड कमांडमेंट वाचता, पूण आमच्या जिवितांत ती रुजू करना. प्रेज द लॉर्ड. आमी करता कितें तर संपूर्ण कांय आमी देवाचो मोग करूंक जावो, आमी वाचता ती उतरां, पूण आमच्या जिवितांत ती रुजू करना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय सजमोन घेयात, तुमी जर देवा लागीं आसात वा ना आसात हें तुमच्या काळजा वरसून सजमता. आमेन. तूं जशें काळीज देवाक भेटयताय तसो तुजें जिवीत देवाक तूं समर्पण करताय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही 4 उतरां हो लोक म्हाका ओठांनी वाखाणटा, पूण तांचे काळीज म्हज्या लागसून पयस आसा. ती करतात ती पोलकी पुजा. प्रेज द लॉर्ड. आनी शिकयलेली फकत शास्त्र. हालेलुया. म्हटल्यार जेजूक पासून नाका, तूं ज्या वेळार वाखाणटाय त्या वेळार तुवें परफेक्टली वाखाणूंक जाय.
परफेक्टली. तू वाखाणटाय त्या वेळार तुझ्या घरातलो विचार आसाचो न्हू. तू वाखाणटाय त्या वेळार तुझ्या घरकाराचो विचार आसाचो न्हू. तू वाखाणटाय त्या वेळार तुझ्या बिझनेसाचो विचार आसाचो न्हू. तू वाखाणटाय त्या वेळार तुझ्या मोगाचो विचार आसाचो न्हू. तू वाखाणटाय त्या वेळार खंयचीच वस्तूचो विचार आसाचो न्हू. फकत तुझे काळीज देवा बापा लागीं आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेका म्हणटात खरी वाखाण. आयज जिवितांत जायतीं जाणां 100% सगळीं जाणां वाखाणटात आपल्या वाटान. पूण भोव थोडीं जाणां आसात जी वाखाणटात आपल्या काळजांनी. आमेन. जी आपल्या ओठांनी वाखाणटात आनी काळीज पयस आसा तेंची वाखाणी देव बाप स्विकार करना. पूण जी ओठांनी वाखाणटात आनी आपले काळीज देवाक समर्पण करता तेंची भेट देव बाप स्विकार करता. आमेन. थँक्यू जीजस ह्या आजच्या देवाच्या उतरापासून. थँक्यू होली स्पिरीट तुझ्या उतरापासून. तू उलयताय म्हजी अस्तंकी देखून हांव उलयतां. तू उलयताय देखून ह्या वेळार तांकां स्पर्श जाता. तू उलयताय देखून प्रेझन्स तेंच्या भितर वता. तू उलयताय देखून तूं स्वतंत्र आसा. थँक्यू होली स्पिरीट फॉर युअर गायडन्स, फॉर युअर केअर, फॉर युअर विजडम. आमेन. गॉड ब्लेस.